आज एक न्यूज आउट जाल्लो आसा तो म्हणजे स्पायस जेट ही एअरलायन्स जी आसा ती दाबोली एअरपोर्ट जो आमचो गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा दाबोली हांगासरल्यान बंद जाल्लें आसा. आतां तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना हेच्या पयलू रिसंटली कतार एअरलायन्स जी आसा ती बंद जाली, तेच्या पयलू ओमान एअरवेज बंद जाली, तेच्या पयलू एअर इंडिया बंद जाली आणि आयच्या घडयेक जो स्पायस जेट जी आसा ती स्पायस जेटूय बंद जाल्या. आणि सद्याक तरी दाबोली एअरपोर्टाचेर फक्त इंडिगो आणि विस्तारा ह्यो दोनूच फ्लायट सद्याक ऑपरेशनल आसा. आता तुम्ही पळयता आसतले जो स्थानिक आमदार थंयचो दाबोलेचो आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो हेजी खुबशी विधानां येता, हेच्या पयलूय खुबशी विधानां येता, खूब कितें कितें उलोवन दाखयतालो की दाबोली एअरपोर्ट केन्नाच बंद जावपाचो ना, आपूण तो केन्नाच बंद करपाक दिवपाचो ना आणि केन्नाच तो तेंच्यो फ्लायट ज्यो आसा त्यो शिफ्ट जावपाच्यो ना. आतां तुमी पळयता आसता ल्हव करून सगळ्यो फ्लायट शिफ्ट जायत आसा आणि हे आमचे गोंयचे म्हणल्यार गोंयचो जो इकॉनॉमी जी बूस्ट करपाक म्हणटाले आणि बूस्ट करपाक आमी 2 एअरपोर्ट हाडलेले आसा म्हणटा आणि एक थोड्या आतां रिसंटली आनीक स्टेटमेंट येयले की आमकां तिसरोय एअरपोर्ट जाय. म्हणल्यार अशें चिंतूंक येता की आयज सद्याक 2 एअरपोर्ट चलना आणि तिसरो एअरपोर्ट हाडपाक सोदता. हांगा अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की गोंयकारांक आयज खूब त्रास भोगचे पडटा, कारण खुबश्यो फ्लायट्स ऑलरेडी शिफ्ट जाल्ल्यो आसा. ह्यो आयज स्पायस जेटूय समज शिफ्ट जाली जाल्यार सगळ्यांक मोपा एअरपोर्टा वयल्यान येवचें पडटलें. म्हणल्यार ट्रान्सपोर्ट म्हणल्यार सावथान समज येवपाक जाय जाल्यार मोपा एअरपोर्टा वयल्यान डायरेक्ट म्हणल्यार सावथान यो जावं काणकोण वच, केपें वच, सांग्या वच, फोंडा वच, म्हणल्यार कितलो डिस्टन्स जालो. नॉर्मल समज टॅक्सी घेवन वयता जाल्यार कमीत कमी 4 ते 5 हजार पर हेड वयता. म्हणल्यार तुम्ही चिंतूंक शकता कितलो एक्सपेंडिचर वाडटा तो. थोड्या कडेन 6,000, 7,000, 8,000 ही बसून रेट जाता. आता हितून सरकारान कितें चिंतलां, बीजेपी सरकारान कितें चिंतलां, बीजेपी सरकारान हो जो दाबोळेचो एअरपोर्ट आसा हो बंद करपाक सोदता काय कितें, हो व्हडलो एक प्रश्न पडटा. कारण एवरी नाव एंड देन जेन्ना सीएमान बसून आमच्या विधानसभेन एश्युरन्स दिले की आपूण हो दाबोळेचो एअरपोर्ट बंद करपाक दिवपाचो ना, पण तरी म्हणून सेम जाता की एवरी टायम ज्यो कंपनीज आसा, ज्यो कंपनीज आमकां बंद करता, एअरलायन्स शिफ्ट केल्ल्यो आसा आणि बाकीच्यो 2 उरल्या ह्यो केन्ना शिफ्ट जायत हेजोय नेम ना. आता डबल इंजिन सरकार गोंयानूय बीजेपी सरकार, सेंटराकूय बीजेपी सरकार. गोंयान बीजेपीचो एमपी आसा, काँग्रेसीचो एमपी आसा. हे दोन्ही एमपी आयज फेल जाल्ले आसा, कारण तेंच्यांनी खंय ना खंय हेज्या बाबतीन सेंटराक उलोवपाक जाय आसलें. जे एअरलायन्स आसा तेंचे कडेन एअरलायन्स अथॉरिटीज आसा, एअरपोर्ट अथॉरिटीज आसा, हेचे कडेन उलोवपाक जाय आसलें. मात खंयच हें दिसून येना, कारण तांकां ते सिरियसनस दिसना. आयज अशें दिसून येता की ह्या मिनिस्टरांक जावं हो जो मोविन गुदिनो आसा हेका तरी हेजे आपणाची खंय ना खंय थंय लॉबी जाल्ली आसा, जावं ती रियल इस्टेट लॉबी जाल्ली आसा, जावं ती कसिनो लॉबी जाल्ली आसा, जावं बाकीची लॉबी जाल्ली आसा. हेंकां खंय ना खंय सपोर्ट करपाक लागून तो आयज मोपा एअरपोर्टाक सपोर्ट करता. आणि हो जो दाबोली एअरपोर्ट हो सगळ्यांक बेनिफिशियल आसा आणि हे इन एंड अराउंड जी आमची सहभोंवतणी आसा ताका बरी पैकी सर्व्हिस मेळटाली ह्या दाबोली एअरपोर्टा खातीर. आयज खंय ना खंय बंद पडपाचे दिशेन पावल्लो आसा आणि हेजो पूर्ण तरान रिस्पॉन्सिबल हो बीजेपी सरकार आसा. कारण हो बीजेपी सरकाराक मातूय पडलेले ना. त्यांचे प्रत्येक मिनिस्टर जावं प्रत्येक जे एमएलएज आसा ते एकूच दिशेन वयता, मात जो इफेक्ट आयज गोंयकारांक जाता हे मात बसून उलोवन दाखयना. आणि जो दाबोलेचो एअरपोर्ट आसा तेजेर बाबतीन एक स्टेटमेंट वचून काडिना, फक्त उलोवन दाखयता की हो बंद करपाक दिवपाचो ना. नाल्यार हो जो मोविन गुदिनो आसा तेणें एअरपोर्टाच्या बाबतीन खंय ना खंय एक्शन प्लॅन हाडपाक जाय, एक्शन प्लॅन दाखोवपाक जाय. आणि जे आश्वासन ह्या आमचो चीफ मिनिस्टर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ले ह्या आश्वासनाचेर पालन करपाक जाय आसलें आणि खंय ना खंय एक्शन घेवपाक जाय आसली. ना की ह्या प्रायव्हेट जी एजन्सी आसा जी मोपा एअरपोर्टाची जीएमआर आसा हेंकां सपोर्ट करपाचो आणि तांकां तेंको दिवन खंय ना खंय गोंयकारांचो जो हित आसा तो खंय ना खंय भायर मारपाचो. आयज कितलेशे जाण भायरसून येता, आयज आमकां पासून कितले फोन येता आणि ते सांगता की आमकां खूब त्रास जाता ट्रॅव्हल करपाक लागून, ऑल द वे फ्रॉम मोपा तांकां येवचें पडटा. सो ही जी परिस्थिती करून हाडलेली आसा ही पर्पजली बीजेपी सरकारान करून हाडलेली आसा, ह्या एमपीनी करून हाडलेली आसा. आणि हे एमपीक मातूय पडलेले ना आमच्या गोंयकारांचे, जे आयज त्रास काडटा आणि हे ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो आनीक वाडोवपाक सोदता. आणि तुम्ही जेन्ना म्हणटाले की इकॉनॉमी बूस्ट करपाक सोदता, कसली इकॉनॉमी बूस्ट करपाक, वयल्यान तुम्ही इकॉनॉमी डावन करपाक सोदता. समज फुटफॉल्स एवरी नाव एंड देन ते एकूच सांगता की आमचे फुटफॉल्स वाडल्या. अरे तुमचे फुटफॉल्स वाडल्या नाल्यार ह्यो ज्यो एअरलायन्स आसा ह्यो एअरलायन्स शिफ्ट जावची नासल्यो, एअरलायन्स थंयच रावतल्यो.
सो सगळे जो सीएम आसा हेणे क्लिअरिफाय करपाक जाय की जो आमचो दाबोली एअरपोर्ट आसा हो दाबोली एअरपोर्ट उरतलो काय ना, कारण तेजे आयज अशें जाल्लें आसा तो एवरी टायम उरतलो म्हणून सांगता आनी उरतलो जाल्यार तेजेर कशे स्टेप्स घेतलो जावं ह्यो एअरलायन्स ज्यो आतां स्टॉप करता तेंचे ऑपरेशन स्टॉप करता ह्यो परत हाडपाक लागून ह्यो साल्वार करपाक लागून हेजो स्टेप कितें आसतलो तो